नव्या वर्साच्या मुहूर्ताक गोंयभर टुरिस्टांची गर्दी पडल्या। कितलेशेच देशी टुरिस्ट रस्त्याकडेन रावपाची तयारी दवरून रांदपाचें सामान ते हातून पांगरून घेवनूच आयल्यात। खास टुरिस्टांक म्हूण सुरू केल्ली प्रिमियम ट्रेन मंगळारा गोंया पावली। पयल्याच दिसा 750 टुरिस्ट आयले। थिवी स्टेशनाचेर पर्यटन मंत्री परुळेकारान ट्रेनीक येवकार दिलो। हायवे पणजे कुठ्ठाळे सारकेल्यो सुवाती धरून दर्यादेग वाठारांनी फाटले कांय दिसा सावन ट्रॅफिक जॅम जावंक लागल्या। पुलीस म्हणटात तांणी सगळी तयारी केल्या। राजस्थान कोटा से आए हुए हैं और मैं कोटा शहर का कॉर्पोरेटर हूं और मेरे मित्रों की और हमारी पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है और मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आया हूँ। 100 passengers. It has a total, it had 7 sleeper class coaches, 2 third AC coaches and 1 second AC. सीजन असा जो क्रिसमसचो सीजन नव्या वर्साचो सीजन असा ह्याच्या तोंडार आमकां दिल्ली असा। ही ट्रेन जी असा पयली विकाक 3 दीस चलची अशी आमची मागणी आसा आनी तेच्या नंतर एक म्हयन्याच्या नंतर पॅकेज दिवन ही ट्रेन जी आहा ही टुरिस्टांक घेवन गोंयांत येतली आनी आख्खी वर्सभर चलतली, जेणे करून जी कनेक्टिविटी आहा गोंयांत येवपाची टुरिस्टाची ताका बऱ्यापैकी फायदो जातलो आनी गोंयांत टुरिजम वाडपाक उबारी येवपाक हेजो निश्चितच फायदो जातलो। अंदू नव्या वर्साक गोंयांत वता थंय देशी पर्यटकूच चड दिसतात। हायवे पणजे कुठ्ठाळे सारकेल्यो सुवाती धरून दर्यादेग वाठारांनी फाटले कांय दिसा सावन ट्रॅफिक जॅम जावंक लागल्यात। पुलीस म्हणटात तांणी सगळी तयारी केल्या। काँग्रेसींत मात येरादारी वेवस्था राखपाक सरकार आनी पुलीस फेल जाल्ल्याचें म्हळां। मडगांव सिटी पासून वेर्णा जंक्शन तुम्ही घ्या, कुठ्ठाळे फुडें या, आक्षे पणजे कलंगूट वचपाक टोटल कोलॅप्स ऑफ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. With folded hands, these security guards are standing on both the sides of the bridge and at crucial points. Whereas the traffic police asa, the entire police force, the security जो जाणार traffic has been diverted to EDM. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, गुजरात धरून कितल्याशाच राज्यांतल्यान गाडयो भरून टुरिस्ट आयिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाल्याच। त्या भायर कांय टुरिस्ट गॅस सिलिंडर, स्टोव, भाजी पालो सगळो संवसारच घेवन रस्त्याक कुशीर रांदतना आनी जेवतना दिसतात। अशा टुरिस्टांचो गोंयाक कितलो लाव मेळटा तें पर्यटन खात्याच जाणा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। हॉस्पिसियोची भलायकी साप्प इबाडल्या। भलायकी मंत्री फ्रांसिसान मडगांवां वचून हॉस्पिसियोंतली परिस्थिती पळयली। हॉस्पिटलांत सध्या कितल्योश्योच गजाली जाग्यार नात, मात भलायकी मंत्र्यान हॉस्पिसियो जाग्यार घालूंक ताकतिकेन नेमको कितें उपाय काडटा ताचेर उतर काडलें ना। इतले मजगतीं वास्को नव्या वाड्यार PWD मंत्र्यान सिवरेज पायपलायनीचें काम सुरू केलें। मडगांवचें हॉस्पिसियो नांवाक चल्लां म्हूण चल्लां। नवें हॉस्पिटल जाग्यार पड मेरेन तात्पुरतें तरी हॉस्पिसियो जाग्यार घालचें म्हूण हे पयलीं विधानसभेंतूय कितलेशेच फावट विशय येवन गेलो। भलायकी मंत्री फ्रांसिसान मंगळारा हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केलें खरें, मात ताचे कडेनूय थंयचे परिस्थितीचेर कितें उपाय आसा असो दिसना। Maintenance is also a shortcoming. The ACs are not fully functional. The lift is not functional. These are all shortcomings. We have to tackle this. It's not true to say that hospital is not doing anything. Go on, non-go-on, migrant, non-migrant, everybody. But we cannot overload a system. इतले मजगती वास्को नव्या वाड्यार PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान सिवरेज लायनीचें काम सुरू केलें। दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनूय आशिल्लो। लायन घालूंक सादारण 65 लाख खर्च येतलो। इवन म्हाकाय दिसतलें हो जावपाना कित्याक 45% एबाव आसलो। कॉस्ट जे 45 लॅक्स आसले मागीर 56 जाले आनी फायनली 65 लॅक्सांक केलें। पूण हें काम लास्टाक झगडी करून म्हणटा ते भाशेन आनी म्हाका पूर्ण फाटिंबो तेन्ना मुखेलमंत्र्याचो मेळ्ळो म्हूण हें जालें। आनी फुडल्या काही दिसांत आमच्यो स्कीम म्हणजे नवे जे फायनान्शियल इयर येतलें ते आमी डिक्लेअर करतले। ही नवी स्कीम जातली ती आनी त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक जांकां कोणा स्टोर कॅपेसिटी करपाक मेळना किंवा तांची ऐपत ना तांचे खातीर बाकीचे टँक लोकांक आमी दिले गेले वतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दिशांत परब। घेवया एक विराम।